पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो वाढदिवस आणि त्या निमित्तान सबंद देशभर सेवा कार्य असत, मेडिकल चेकअप असे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केले आणि ताचोच एक भाग म्हणून आमच्या गोंय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सेंटराच्या माध्यमांतल्यान पणजीचे आमच्या अर्बन हेल्थ सेंटराचे डॉक्टर सुनीता रेडकर आसात, डॉक्टर कल्पना मात्रे डेप्युटी डायरेक्टर आसात आणि एक एक कार्यक्रम हा जसो केला असो सगळ्या भागा भितर वाळपय आज व्हडलो कार्यक्रम आसा, सगळ्या हेल्थ सेंटरा भितर कार्यक्रम आज हांगा तांच्यांनी स्कुलाच्या भुरग्यांचे स्क्रीनिंग टेस्ट करप, त्या भुरग्यांक डेंटल चेकअप, नॉर्मल चेकअप जे आसा ते तांकां चेक करपाचो कार्यक्रम, तसोच महिला ज्यो आसा हांकां सुद्दां हेल्थ चेकअप करपाचो कार्यक्रम, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अशा अभियानाचे नाव आसा आणि त्यामुळे जे रेग्युलर म्हणजे हांगा हांवें पळयलें हांचे आज हांगा हांच्यांनी फुल सेटअप जो आसा हेल्थान जे कितें करतात तो सगळो पूर्ण सेटअप अलॉंग विथ द डॉक्टर्स, ताचे भितर होमिओपॅथ, ॲलोपॅथी आसत, आयुर्वेदा दोतोर आसत आणि इन्क्लुडींग फार्मासी, म्हणजे फार्मासिंतल्यान तांकां ती वखदां जाय ती फुकट दिवपाचें काम, डेंटल जे आसा म्हणजे फिलिंग सुद्दां जर तुजें हे दाड भरूं जाय ती सुद्दां हांगा अवेलेबल तांची रेग्युलर आसता तो पूर्ण सेटअप. आणि बिसाइड दॅट महिलांची जी स्क्रीनिंग टेस्ट जी असतात म्हणजे कॅन्सर डिटेक्शन हाचो सुद्दां तांच्यांनी हांगा व्यवस्था केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे टीबी पेशंट जे असतात ते तांची चेकअप करपाचें हांच्यांनी आज काम केल्लें आसा आणि त्यामुळे आज अशा पद्दतीचे गोंयभर वेगवेगळ्या हेल्थ सेंटरांनी कार्यक्रम आसा. आजचा कार्यक्रम म्हणजे मोदीजींचो आज वाढदिवस आसा आणि जो 17 ते 30 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमकां जो पिरियड दिला की हातून आमी खूपशे कॅम्प करपाचे आणि हो जो आसा स्वस्थ नारी अभियान जो आसा त्या खातीर आज आमी हांगा कॅम्प घातलेलो आसा आणि ह्या कॅम्पाक सगळी फॅसिलिटीज आसा. अशेंच न्ही ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथ, टीबी स्क्रीनिंग, आय ब्रेस्ट कॅम्प, मागीर दिस पॅम स्मियर म्हणजे सर्वायकल कॅन्सरा खातीर डिटेक्शना खातीर बायलां खातीर आणि भुरग्यां खातीर सगळो हांगा स्कुलाची भुरगीं आयिल्लीं आसा. हांगा HB टेस्ट तांचे स्क्रीनिंग करतले, तशेंच सिकल सेल टेस्टिंगूय जातले हांगा. सो वेरियस सर्विसीज आज आमी फूल जसो इट इज लायक अ मिनी GMC रेप्लिकेशन जशें आसा पळय सगळी फॅसिलिटी अवेलेबल आसा, वखदां सगळी फ्री आसा. सो अशें करून आज आमी कार्यक्रम केला आणि एज अ पार्ट पॅकेज ऑफ दिस प्रोग्राम वी हॅव अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल्सो. हांगा जे आमी जे सस्पेक्ट करता तांकां हांगा स्क्रीनिंग जातले, त्या सगळ्योच बायलांक आमी स्क्रीन करतले.